Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आणि एक गोष्ट सांगू सोदता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हो फक्त राजकीय पक्ष न्हू. आम्ही राजकारणाची एक समीकरण जे आसा, आमच्या जरी राजकीय पक्ष आलो 20% राजकारण करता आणि 80% समाजकारण करता. जावं इतली वर्सां बीजेपीन वापरले, मोर दॅन 15 years. हांव बूथ अध्यक्ष म्हणून आसलो, तसोच कार्यकर्ता म्हणून आमी सदांच कार्यकर्ता आमी फाटीं रावन बीजेपी खूब सपोर्ट करून अशीच लोकांक व्हरून अशीच इलेक्शनाक जावं फ्लायींग स्क्वॉड वांगडा जावं हेंच्या वांगडा सगळे आमी दीस रात एक करून आमी बीजेपीक खूब सपोर्ट केलो. पण बीजेपीन एज पर सदांचेच भाशेन यू टर्न म्हणटा पळय तसो स्वताच्या कार्यकर्त्याक तेंच्यांनी यू टर्न दिलो ह्या कोविड-19. मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज बिचोली म्युनिसिपालिटी एरिया कितले तरी इश्यू आसा जे लोकांक कन्सर्न आसा. आनी असोच एक इश्यू जो बायपास आतां हायवे जाला, की त्या हायवेचेर जेन्ना ब्युटिफिकेशन चालू आसा, काम चालू आसा, हायवे रुंदीकरण जाला. पूण हे रुंदीकरण गाडयां खातीर जाला की पार्किंगाक जाला ते आतां लोक भ्रमान आसा. पूण मेन मुद्दो आयज प्रत्येक कितले तरी एक्सिडंट जावन थंय लोकांचे जीव धोक्यान आसा. आनी हेचेर म्युनिसिपालिटीचें लक्ष कशें वचना. डेली ते म्युनिसिपालिटीचे ट्रॅव्हलिंग त्याच रोडान करता, पूण तांकां कशें दिसून येना हेचें आमकां कितें कळना. कित्याक आयज जर येद्या व्हडल्या रस्त्यान इतली व्हडली वाहनां उबी आसा, इतले एक्सिडंट जाल्ला, तरी एक्शन म्युनिसिपालिटी घेयना, हेचो अर्थ म्युनिसिपालिटीक बिचोलच्या जनतेचे कांयच पडलेलें ना हे साबीत जाता. There was a letter made by the Azana Panchayat, the police got into the act. And then what happened, I think the vendors were called and I think they were fined. So in this situation, finding the people, whoever it is, whether non-goans, their voters, non-voters, I'm not getting into that. But at this point of time, it's not proper for any person to fine them because there's no money in the pockets of, of most of our locals over here. So my request is that कौन आता समज निश्चित विकता बोला 10, 15 years, 5 years, and people are used to it of buying fish or practically they should be allowed. Secondly, if required, let the local panchayat members along with the sarpanch evaluate who are the right people, or there are another, and let them sell fish. There are some issues where one family is all 4 family members in one selling fish, which others are suffering. So मुझे रिक्वेस्ट है कि दे शुड त्याचे लक्ष घालून सारके minutely look into it and let the business go where my people of my country not suffer. सारकें चड म्हळ्यार सारकें 90% सारकें लॉस. हेंचो हें शेत चयल्यार तुका दीस पडटा, हें सारकें न्हिदलो आहा, हें मेशिनान येचना, एक बड्या रोवच्याक आनी एक सगळें सारें बारें म्हळ्यार एका 30-35,000 एक दीस पे जाला आसतलो. सो भात कोणाचे भात बीन आडव्या पडला म्हणजे हें जाला जावं डिसीज सुद्दां आसत न्ही, तांकां आमी कॉम्पेन्सेशन दिता 25,000 10,000 स्क्वेअर मिटर एरियेक. सो कोणाच्या आमी डिविजन म्हणजे एज पर कृषी कार्ड तेंच्यांनी आमच्या हितून येवन एप्लाय करपाचें. ताका कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट लावन आमचे कडेन एप्लिकेशन फॉर्म आसा ते फिलअप करचे पडटा. आनी फोटो कितके पिड्ड्यार जाला पळय न्हू, कोण एप्लिकंट आसा तो शेतान उबो रावन आपले कितके पिड्ड्यार जाला तेजे 1-2-3 फोटो मारून आमचे हितून एप्लाय करपाक जाय. So I want to together एक joint एक farmers club करपाक where all their grievances will be addressed. This is my objective. गव्हर्मेंटान हेल्प आमकां एश कोन्न केलो ना, पूण आमी आमगेले कॉमिटींतले पयशे काण आमगे फुरसाचे हें काण आमी आमकां म्हणजे हाडले सगळे हेका आमकां हाडले. पूण गव्हर्मेंटान केलां पूण उणें.